मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो 50वा वाढदिवस मोठ्या दबाजान लईराईचे मिलाग्री सायबिणीचे दर्शन छत्रपती शिवाजी महाराजाक अभिवादन लोकोपयोगी उपक्रम चालीक मुख्यमंत्री लोकांचे भेटेक स्वयंपूर्ण गोय करतले जाल्यार गांव स्वयंपूर्ण जाय सबका साथ सबका विश्वासाबरोबर सबका प्रयासूय महत्वाचो मुख्यमंत्र्याचो वाढदिसा स्वयंपूर्ण मित्र पंच नगरसेवका बरोबर संवाद उद्योगांनी 10% कामगार अप्रेंटिसशिपार घेवचे म्हूण काढला सर्क्युलर मुख्यमंत्री शिक्षा संगम कार्यावळीत उलयलो सरकारूय 5,500 जाणांक घेतलो वर्साच्या अप्रेंटिसशिपार येता त्या आयतारा फोंड्या सोडून पुराय दक्षिण गोयच्या सगळ्या तालुक्यांनी वीज खात्याचो मेगा मेंटेनन्स शटडाऊन सकाळी 7 ते दनपारा 3 मेरेन लायट आसची ना शिरगांव लईराईची जात्रा उमेद भक्तिभावान सुरू दर्शनाक गर्दी आज सावन कौल म्हापशेच्या मिलाग्री सायबिणीचे फेस्तूय सुरू 10 दीस फेरी काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पाटकारान आमदार मायकल आणि दिगंबर आड घाल्ले याचिकेचेर आता 26 तारखेर सुनावणी दोगांचे आदोगाद येवंक ना मे मेरेन मागिल्लो प्राज बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारां आड डॉमिनिक नोरोनान सभापती मुखार घाल्ले याचिकेचेर 29 मायाक सुनावणी त्या उपरांत आर्ग्युमेंट बेतकी खांडोळ्या बुद्धाची गुफा बौद्ध परंपरेची गिरेस्त परंपरा गोंयांतूय दायज अभ्यासक राजेंद्र केरकार आणि मधुकर गांवकाराचो दावो जांब्याच्या फातराचेर उबी कोरीव काम केल्ली गुफा कुनो पार्कात आनीक एक चितो सोंपलो म्हयन्या फाटी साशा आता उदय रिनल फेल्युअरान सोंपलो म्हूण रिपोर्ट भारतीय जवानांचेर जम्मूच्या पुंछात आतंकवादी हल्लो करपाच्या प्रकरणात आतंकवाद्यांक सोदपाच्या मोहिमेक नेट आतामेरेन लष्करान 30 जाणांक घेतले ताब्यात देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 6,896 ॲक्टिव्ह केशी 67,683 गोंयांत नव्यो 33 केशी ॲक्टिव्ह केशी 463 बंदी घाल्ली धार्मिक कट्टरवाद पातळावपी पीएफआयचेर गोंयांत फोंड्या धरून 4 राज्यांनी 16 सुवातींचेर एनआयएच्यो धाडी पीएफआयचो प्रसार फंडिंग भरतीच्यो कारवायो काणकोणाक गुळ्या अपघातात जोडप्याक मरण लक्झरी बसीन आपली सायड सोडून चुकीचे वटेन 2 व्हिलरीक मोखली घरकान्नी आगताक मरण घोव हॉस्पिटलांत गेलो मडगांव रेल्वे पुलिशेन रेल्वे सोऱ्याच्यो 60 बाटल्यो चोरया व्हरतल्याक धरलो बाटल्यो एक्सायजाच्यो स्वाधीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरळ दौऱ्यार तिरुवनंतपुरमात वंदे भारत ट्रेनीक दाखयलो बावटो 6 दीस चलतली ट्रेन इलेक्ट्रीक बोट आणि हेर उदरगत प्रकल्पांचे लॉन्चिंग सुदानात लष्कर आणि निमलष्करी दळाच्या गैरात अडकल्या भारतीयांक हाडून भारताचे ऑपरेशन कावेरी 500 भारतीय पावले बंदरार फ्रान्स यूके यूएसान दूतावास केले खाली पाकिस्तानात जल्मल्लो कॅनेडियन लेखक फामाद टीव्ही व्यक्तिमत्व 73 वर्साचो तारेक फतह संवसाराक अंतरलो कितलोसोच ते वाशिल्लो दुयेंत लंडनात जुनात जावपा आशिल्ल्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनलीक रोहित कॅप्टन आदलो वायस कॅप्टन अजिंक्य रहाणेचो कमबॅक बीसीसीआयन जाहीर केली 15ची टीम रेसलिंग फेडरेशन इंडियाचो मुखेली बीजेपी खासदार ब्रिज भूषणा आड एफआयआर करची म्हूण रेसलरांच्या मागणेचेर सुप्रीम कोर्टाची दिल्ली पुलिशेक नोटीस
शेअर मार्केट फ्लॅट बंद. सेन्सेक्स 60,130, निफ्टी 17,769 बंद.